आम्ही हांगासर माणक्यो घेतलेले आसा 2 कांदे हळदी मिरची पावडर 2 टमाटा आणि आमकां तीख चड आवडटा ते खातीर आमी 4 मिरच्यो घेतलेले आसा। मागीर आमगेर गार्लीक पेस्ट आणि ग्रीन चिली सॉस। कांदो आनी मिरची आमचे ऑलरेडी चिरून जाल्ले आसा। आता फक्त आणि लसूण टमाट कापपाचे उरला ते सद्या कापतात आमी। सांगपाचें म्हणल्यार न्ही आमकां कुकिंग करपाक खूब लायक अशें आनी आमकां नॉन वेज बी करपाक न्ही चड आवडटा एज कम्पेर्ड टू वेज आमकां न्ही खावपाकूय चड आवडना आनी करपाकूय अशें वेज बेजार येता। पण नॉन वेज आमकां करपाकूय खूब आवडटा आनी नॉन वेज आमकां आवडटाय बी खूब खावपाक तशें बरें लागता न्ही नॉन वेज अशें नुस्तें बीन चिकन बीन। जिंजर गार्लीक पेस्ट आमी घालतली तरी पूण आलें आनी लसूण आमी तरी इल्ले इल्ले घेता अशें बारीक कापून तेचो टेस्ट चड येता बरोय बी लागता। पूण अशें आलें बारीक कापपाक जाय नाल्यार खावपाक बरें लागना न्ही अशें आल्याचे कुडके बी मोठे मोठे इले जाल्यार। आतां आमी फर्स्ट कांदो तळसून घेवपाचो सो आमी कांदो तळसुपाक दवरला मागीर टमाट घालपाचें तितून। ह्या स्टेजीचेर आतां मातशें मीठ घालून घेवपाचें म्हणटकीर कांदो मातसो बेगीन भाजून येता। खबर आसतलीच न्हू तुमकां सगळ्यांक। कांदो आमचो तळसून जाल्लो आसा। आतां तितून आमी बाकीचे इन्ग्रिडियंट एड करता। टमाट घालतात आमी चिली सगळे डायरेक्ट वांगडाच घालता मागीर ते सगळे आमी बरे भशेन मिक्स करून घेतले जिंजर गार्लीक बी सगळे। आतां हे कांदो टमाट मिरची बी सगळे शिजोवन मागीर तितून जिंजर गार्लीक पेस्ट मिरची पावडर हळदी पावडर सोया सॉस बी ते सगळे मागीर मिक्स करपाचे। आतां सद्या हे इतके जावनी बरे शिजोवनी अशें टमाट बी अशें घालपाक जाय तेच्या खातीर मीठ आमी अदूच घातलेले। टमाट बरे शिजलेले आसा। आतां आमी तितून बाकीचे इन्ग्रिडियंट घालुया। फर्स्ट जिंजर गार्लीक पेस्ट ग्रीन चिली सॉस मिक्स आणि मातसो मिरची पावडर आणि हळदी पावडर। मिरची पावडर बी तुमकां जितले तीख आवडटा तितके तुमी घालपाचे। आमकां दोगांकूच चडूच तीख आवडटा सो आमी चड तिखट खाता दोगांय जाणां। आनी आतां सो 1 मिनीट हे मातशें मिक्स जावनी आनी मागीर नंतर आमी तितून घालुया आमचे माणक्यो आनी बाय द वे आमच्यो माणक्यो दोगांच्यो फेवरेट सगळ्यांक। लास्ट स्टेप आतां आमी तितून माणक्यो घालून घेवया आनी बऱ्यो शिजोवन घेवपाच्यो मागीर जालें। आमी इल्ल्यो केल्या माणक्यो बिकॉज फाल्यां थर्सडे आनी आमी थर्सडे नुस्तें खायना सो ह्यो व्लॉग पूण तुमी फाल्यां पळोवपाक मेळटलो तुमकां। आमचे पळय माणक्यो आतां रेडी जाल्यो। आतां आमी जेवतली तेच्या खातीर तुमकां प्लेटींग करून दाखयता आनी मागीर आमी जेवपाक घेतले। हे पळय आमचे यम्मी माणक्यो रेडी जाल्यो। इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार शेअर लायक आनी सबस्क्रायब करा। टाटा बाय बाय सी यू टुमॉरो।